नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स 37व्या नॅशनल गेम्साचे उक्तावणाक गोंय सज्ज फातोड्डे स्टेडियमार ग्रँड तयारी प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक हाय सेक्युरिटी ट्रॅफिक जॅम नाका म्हणून सरकारी स्टाफाक फाल्यां हाफ डे नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक ट्रॅफिक डायव्हर्जन प्रधानमंत्री वता तो रस्तो अर्दवर आदी आणि अर्दवर मागीर बंद ट्रॅफिक एसपी म्हणटा लोकांनी सहकार्य करचे ट्रॅफिकाक पर्यायी रस्तो व्हॉलीबॉला उपरांत बीच व्हॉलीबॉल नॅशनल गेम्सांतल्यान भायर खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा निर्णय व्हॉलीबॉल संघटनेचो आमच्या हातांत कांयच ना शिक्षणिक पाठ्यपुस्तकांनी आता इंडियाच्या सुवातेर भारत एनसीईआरटीच्या समितीची शिफारस पुस्तकांच्या फुडल्या सेटांत बदल करचो म्हूण सरकाराक सुचोवणी भारतीय ज्ञान प्रणालीचो अवलंब करपाची सुचोवणी लोकसभेचे वेंचणुकेक उरल्यात 160 दीस गोंयकार बीजेपीक दोनूय सीट जिखोवन दितले गोंयच्या बीजेपी आमदार मंत्र्यां बरोबर बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर उलयलो दाबोळे एक्सिडेंटात कर्नाटकांतले दोग तरणाटे सोंपले फ्लायओव्हरावेल्यान मोटारसायकलीन वतना एक्सिडेंट दोगूय वेल्यान सकयल पडले मोटारसायकल वयरूच प्रुडंट मिडिया समूहाच्या चौगांक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या गोंय राज्य पत्रकारिता पुरस्कार प्रुडंट मिडियाच्या स्वप्नील तारी आणि विवेक प्रभू पुरस्कार नावशीचो मरिना चुनावी जुमला वेंचणुके आदी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले प्रकल्प येवचो ना आता अप्रुव्हल विजयाचो आरोप मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक विरोध पडला संवयेर शेतकी उत्पादनाक आंतरराज्य मार्केट मेळचे म्हूण हरियाणात 6 राज्यांची बसका गोंयूय वांटेकार मार्केट यार्डांनी बाकीच्या राज्यांच्या सिजनल उत्पादनाक आता सुवात आकय सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवाक बादता सरभोंवतणच्या बांयचें उदक आटलें झर बंद लोकांचो बोवाळ उपाय काडिना जाल्यार कोर्टांत आमदाराची शिटकावणी आणि पॅरा आशियाई गेम्सांत भारतीयांची घोडदौड आता मेरेन जिखली 58 पदकां 15 भांगराचो आस्पाव ज्वेलिन थ्रोत सुंदर सिंगाचो विश्वविक्रम सातीसाव्या नॅशनल गेम्सांच्या उक्तावणाक गोंय सज्ज फातोड्डे स्टेडियमार ग्रँड तयारी प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक हाय सेक्युरिटी एअरपोर्टावेल्यान स्टेडियमा मेरेन पुलीस फौज फाटो गोंयांत नॅशनल गेम्स सुरू जाल्यात प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां ऑफिशियल ओपनिंग करतात फाल्यां दनपारा सावन मार्गार सेक्युरिटी ट्रॅफिक जॅम नाका म्हणून सरकारी स्टाफाक हाफ डे फाल्यां 26 ऑक्टोबर आनी सांजचो आमचो इंडियेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगासर येवन ह्या फातोड्डा स्टेडियमार तो नॅशनल गेम्साचें इनॉग्रेशन करचो आसा तो हे सुमार सगळी तयारी जायत आयल्या आनी हांगासर पार्किंगाक जावं ट्रॅफिकाक लागून जायते अरेंजमेंट केल्यात डिफरंट स्पॉट्स मार्क केल्यात पार्किंग करपाक आर्टिस्टांक सेपरेट वॉलंटियर्सांक सेपरेट तशेंच गेस्टांक सेपरेट पार्किंग एरिया अलॉट केल्लो आसा तशेंच आतां आमी पळयलां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड तांणी सुण्याकूय बी घेवन हांगासर आख्खो स्टेडियमाचें चॅकींग ताचें चालू आसा आनी फाल्यां म्हळ्यार सगळी तयारी जातली प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबियो डायस नॅशनल गेम्सांच्या उक्तावणाक गोंयांत येतले व्हीव्हीआयपीचे फाटभुंयेर ट्रॅफिक
डायव्हर्जन. दक्षिण गोंयांत भौशीक येरादारीक पर्यायी मार्ग. प्रधानमंत्री येवचे पयलीं आनी गेल्या उपरांत अर्दवर रस्तो ट्रॅफिकाक बंद आसतलो म्हूण ट्रॅफिक एसपी अक्षत कौशल सांगता. येरादारी वेवस्थीत जावची म्हूण 800 पोलीस ड्युटीर घाल्यात. लोकांनी समजून घेवचे म्हूण उलो. There would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers, because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all the all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued. ज़्यादातर जो अफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी अफेक्टेड रहेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं. जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा हाफ एन आवर बिफोर द मूवमेंट ऑफ द वीवीआईपी मूवमेंट के आधे घंटे पहले ये रिस्ट्रिक्शन लगेगा और आते वक्त, और वैसे ही वीवीआईपी के जाते वक्त आधे घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन रहेगा. उसके दौरान हम ट्रैफिक को खुला रखेंगे. सिर्फ जो स्टेडियम के बिल्कुल आसपास की रोड्स हैं उसके अंदर थोड़ा लंबा रिस्ट्रिक्शन रहेगा. व्हॉलीबॉला उपरांत बीच व्हॉलीबॉलूय नॅशनल गेम्सांतल्यान भायर. गोंय सरकार नॅशनल गेम्साचो येजमान, मात हो निर्णय नॅशनल व्हॉलीबॉल संघटनेचो आमच्या हातांत कांयच ना म्हूण खेळा मंत्री गोविंद उलयलो. व्हॉलीबॉल गेम आसची ना म्हूण 8 दिसां आदीं स्पश्ट जाल्लें. आतां बीच व्हॉलीबॉलूय ना म्हूण स्पश्ट. It is a question of national federation. ते गोयच्या हातान कांय ना. तांचे भितर कॉन्फ्लिक्ट आसा, तांचे भितर जी कमिटी जी आसा ती आज ना आणि कोर्टान तेंचे मॅटर आसल्यान तांकां इलेक्शन घे म्हणून सांगिल्लें आसा. तांचो जो सिलेक्शन जो प्रोसेस जो आसा तो सिलेक्शन प्रोसेस जावना आणि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आसल्या कारणान खेळाडूंचेर थोडोसो परिणाम जाल्लो आसा. पूण हे दुख्खान सांगनशें दिसता म्हाका हें अशें घडपाक जायनाशिल्लें. पूण आमच्या गोंयचो एज अ ऑर्गनायझर ह्या हातान आमचे कडेन तातूंत तें कांय हातांत ना. शिक्षणीक पाठ्यपुस्तकांनी आतां इंडियाच्या सुवातेर भारत. NCERTच्या समितीच्या रिपोर्टांत इंडिया शब्द काडून सगळ्याक भारत करचो म्हणून शिफारस. पुस्तकांच्या फुडल्या सेटांत हो बदल करचो म्हूण सुचोवणी. हो प्रस्ताव कांय म्हयन्या फाटीं दवरिल्लो. तशेंच प्राचीन इतिहासाच्या सुवातेर शास्त्रीय इतिहास करचो, भारतीय ज्ञान प्रणालीचो अवलंब करचो म्हूण शिफारस. लोकसभेचे वेंचणुकेक 160 दीस उरल्यात. गोंयकार बीजेपीक 2 सीट जिखून दितले म्हूण केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयला. ताणें बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांची बसका घेतली. गोंयकार खंय आदले भशेन बीजेपी बरोबरूच रावतलो. मुख्यमंत्री म्हणटा एका मतदारसंघाचेर चर्चा जाली. केंद्राचे प्रकल्प गोंयांत कशे चालीक लावं येता ताचेरय उलोवप जालां. हर एक योजना जी आसा ती 99% लोकांच्या घरापर्यंत पावल्या, इंडिव्हिज्युअल मनशापर्यंत पावल्या. ती आम्ही जशें म्हणटले कोणी कांयच जर घेवंक नासत जाल्यार जुवारी गुलावयल्यान तरी गेला म्हणजे म्हणटा त्या स्किमीचो फायदो आम्ही 100% लोकांनी घेतला. फिर एक बार हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी यहाँ पे आए हैं. उन्होंने हमें 2 चीज़ पे जो मार्गदर्शन किया, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन के लिए गोवा और केंद्र सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन वो खुद भी करते आए हैं. खुद IT मिनिस्टर है और डिजिटल गोवा 100% डिजिटलाइज स्टेट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान माननीय प्रधानमंत्री को हम रिक्वेस्ट करने ऑलरेडी हम किए. नया प्रोजेक्ट हम डिजिटल गोवा करने के लिए भेजेंगे. 100% द फर्स्ट स्टेट
शुड बी द डिजिटल स्टेट बनने के लिए हमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए। तो फिर डेफिनेटली विद द 33 MLA इन द प्रेजेंट इन द स्टेट हम दोनों सीट यानी 100% सीट्स हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। How the last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he has transformed India the last 10 years and continues to take India forward. आता आज जी मिटींग जाल्ली ती आमची सांगले आमी 33 टोटल आमचे म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टी, आमचे अलायन्स पार्टनर, NDA पार्टनर, MGP आनी इंडिपेंडंट. तर बाकीच्या कडेन संबंध दवरपाचो प्रश्नच येना. आमी ह्या स्ट्रेंथाचेर जशें आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमच्या की दोनूय सीट जिखतले आनी बऱ्या मार्जिनान जिखतले इतलो कॉन्फिडन्स आमकां आसा. दाबोळे ॲक्सिडेंटांत कर्नाटकांतले पॅटसन रॉड्रिक्स आनी प्रज्वल रॉड्रिक्स दोग तरणाटे सोंपले. दाबोळे फ्लायओव्हरा वयल्यान वतना तांच्या मोटारसायकलीक ॲक्सिडेंट जायना फुडें दोगूय वेल्यान सकयल्यान रस्त्यार पडले. मोटारसायकल वयरूच. दोगांकय GMCत ॲडमीट केल्ले. सांजे सोंपले. दो लड़का लोग ऊपर से नीचे गिरा. गिरने के बाद एक हेलमेट पहना था, एक बिना हेलमेट पहना था. पुलिस वाला था इधर? पुलिस वाला उधर था, वो लोग उधर था. बोला एम्बुलेंस को फोन किया, बहुत एम्बुलेंस को फोन किया, क्यों नहीं झूठ बोलेगा, बहुत लोग फोन किया. वयल्यान 2 जाण पडलेले भुरगे. खंयच्यान पडले? आतां हे वयल्यान पडले म्हणटा तेंचे बायक बी आहा थिंगा आनी तो वयल्यान पडटा आसतना तो सारको ते तकली फुटून रगत व्हांवपाक लागलो. तर सडनली वयल्यान 2 जाण पडटा ते पयल्यान फ्लायओवरान वयल्यान पडले. पडटा मागीर ती गाडी रावयल्यान सायडीक पळयत जाल्यार मागीर एम्बुलन्साक फोन मारले, कोणूय गाडयेर घालपाक रेडी ना. हे भुरगे वास्कोन कित्याक आयिल्ले, कित्याक लागून एक्सिडेंट जालो. थोडे लोक म्हणटात ते फास्ट आशिल्ले, थोडे लोक म्हणटात टर्नाचेर तुमी धडक दिली आनी वयल्यान बायक वयर उरल्यान ते वयल्यान ओटीच्या वयल्यान सकयल पडले. थोडे म्हणटा एकटो कोण फ्लायटीन वचपाक आसलो, तातूंत डिले जाताले पूण फास्ट आसले. अजुनूय सद्याक ते कित्याक आयिल्ले, कसो एक्सिडेंट जालो ताजें कांय आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना. सद्याक वास्को पुलिसांनी ही केस रेजिस्टर केल्ली आसा आनी PSI रोहन नागेशकर हे फुडली तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विचारन ना. प्रुडंट मिडिया समूहाच्या चौगांक माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे गोंय राज्य पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाल्यात. प्रुडंट मिडियाचे स्वप्नील तारीक नाल्लांचे बागायतीक ड्रोनाचो वापर जाल्यार विवेक प्रभूच्या दिव्यांग मा आत्मनिर्भर ह्या रिपोर्टाक पुरस्कार फावो जाला. गोवन वार्ताचो संपादक पांडुरंग गांवकाराच्या राजकारणांतला भ्रष्टाचार थांबणार कसा संपादकीय लेखाक गोवन वार्ताच्या अजय लाडाक पाणसाय मळाच्या कातळ शिल्पाच्या रिपोर्टाक पुरस्कार मेळ्ळा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. वेंचणुके आदीं मुख्यमंत्र्यान मरिना प्रकल्प येवचो ना म्हणून सांगिल्लें. आतां U-टर्न मारून ह्या प्रकल्पाक अप्रुवल. मरिना सरकाराचो चुनावी जुमला, विजयाचो आरोप. हो प्रकल्प बरो जाल्यार सरकार लोकांक कित्याक सांगिना काय म्हणून प्रस्न. मरिना प्रकल्पाक विरोध जाता म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक खंय विरोध संवयेर पडला. मरिना प्रकल्प हो चुनावी जुमला, विजयाचो आरोप. मरिना प्रोजेक्टाक सरकारान हो अभियानसाक दवरलेलो प्रोजेक्ट. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्लें की हो प्रोजेक्ट येवचो ना म्हणून. इलेक्शन जालें आनी आतां प्रोजेक्ट येता. सो म्हाका दिसता हो एक चुनावी जुमला. तेन्ना इलेक्शनाक बरें दिसून मतां घेवपा खातीर लोकांक फटयलेले आनी आतां लोकांक कंप्लीट U-टर्न मारून हो प्रोजेक्टाक एप्रुवलां मेळिल्लीं आहा. सो हाजेर गोंयच्या लोकांचो हो घात. प्रोजेक्ट जर सरकार सपोर्ट करूंक सोदता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता आनी स्टेट गव्हर्मेंट ओपोज जर करता जाल्यार डबल इंजीन कसलें हो प्रश्न येता. आनी सपोज सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एग्री जावन स्टेट गव्हर्मेंटाचें आतां मन परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक गट्स कित्याक ना लोकांक सांगपाक की ही मरिना कशी लोकांची बऱ्याची आसतली. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विरोध करपाची लोकांक संवय. लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
हरमल पंचायत वाठारांतल्या गिरकर वाड्यार NDZ-चें परमिशन घेनासतना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्लें सुरू केल्लें 4 माळ्यांचें हॉटेल सील. पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान हायकोर्टाची ऑर्डर चालीक लायली. हॉटेल वडोवपाची ऑर्डर पयलींच काडल्या, मात हॉटेल मालकान अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या. कोर्टान केस 1 नोव्हेंबराक दवरल्या. हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NDZ परमिशन घेनासतना तशेंच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्यांचे हॉटेल पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान सील केले. बुधवारा सुनावणे वेळार हायकोर्टान कसलीच परमिशन घेनासतना येदे व्हडले हॉटेल इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट झोनात कशें चलपाक शकता काय म्हूण अजाप उक्तायले. गिरकर वाडो हरमला सर्वे नंबर 63/92 TCP पंचायत वा GCZMA सारख्यांची परमिशनां घेनासतना हॉटेल उबारला म्हूण निरीक्षण. हॉटेल वडोवपाची ऑर्डर पयलींच काडल्या, मात प्रतिवादी मालकान हे ऑर्डरीक अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिला म्हूण हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगले. हॉटेल बांदला ते सुवातेर पोरणे घर आशिल्ले म्हूण तलाटीचे गट बुकांत नोंद आसा. ताचो तपास जावपाक जाय. सरकाराच्या लँड रेकॉर्डान कांयच दिसना म्हूण एजीन कोर्टाक म्हायती दिली. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना हॉटेल सुरू केलें म्हूण हायकोर्टान हॉटेल मालकाक धुलो. सांजे मेरेन हॉटेल सील. प्रतिवादी मालकाक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन सुनावणी 1 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. शेतकी उत्पादनाक आंतरराज्य मार्केट मेळचें म्हूण हरियाणात 6 राज्यांच्या एग्रीकल्चर मार्केट बोर्डाची बसका जाली. गोंयूय वांटेकार जाल्लें. शेतकी उत्पादनाचो खप बरो जावचो म्हूण बसकेंत चर्चा जाली म्हूण गोवा एग्रीकल्चर आनी लायव्हस्टॉक मार्केटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप सांगता. हेर राज्यांचे सिजनल प्रॉडक्ट विकूंक मार्केट यार्डांनी खंय आतां सुवात आसतली. शेतकी उत्पादनात आंतरराज्य मार्केट मेळचें म्हणून हरियाणात 6 राज्यांच्या एग्रीकल्चर मार्केट बोर्डाची बसका जाली. गोवा बोर्डूय वांटेकार. गोंयांत जायती शेतकी उत्पादनां मेळटा, मात त्यो भायल्या राज्यांनी पावना. मार्केटिंग बोर्डान एकामेका बरोबर मेळून तांकां मार्केट दिवचो यत्न सुरू केलो. मार्केट यार्डांनी हेर राज्यांच्या उत्पादनांक खासा सुवात आसतली. एक्चुअली हे कॉन्फरन्स जे आसलें जे 20 तारखे जालें ताजी थीम आसली इंटरस्टेट ट्रेड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर बाय मार्केटिंग बोर्ड. गोंयचे वतीन हांवें म्हजी मागणी केली की गोंयाक काजू आसा, नाल्ल आसात, खोबरे आसात, सुपारी आसा, इवन फेणी आसा. हो वेव्हार अन्य राज्यांतल्यान जावपाक येता. हेजे खातीर जे कितें फॉर्मेलिटीज आसात, ज्यो टॅक्निकल पॉयंट आसात, तेजे त्या राज्यांतल्यान तेजो एक सुटावो जावपा खातीर एक तरेचो एक ताका आमी आमचे म्हणपाक करार जावपाची गरज आसा. आपापल्या मार्केटिंग बोर्डाची संकल्पना केवळ शॉप उपलब्ध करून दिवपाचे इतल्या पर्यंत सद्या तरी आसा आनी मार्केट फी कलेक्ट करपाची. हेज्या फुडें वचून आमी होलसेल मार्केटिंग स्टेट टू स्टेट एग्रीकल्चर वेव्हार करपाचो. आतां आसामाचे जे पदार्थ आसा किन्नू म्हणटा मोसंबी सारके, तो जर हांगा पावलो तर एक जो गिरायक आसा गिरायका साव मेळपाक शकता. किंवा एपल सामके आमचे हिमाचल जे आसात तांचो वेव्हार जालो. अशे तरेचे जो वेव्हार जाले तर शेतकऱ्याक सुद्दां योग्य दर मेळपाक शकता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. फुकट भलायकी सुविधा दिवपी गोंय एकोडें राज्य. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता. बापूय दुयेंत आशिल्लो तेन्ना खंय ताणें GMCच्या सुविधांचो प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. कोविडाच्या अरिश्टांत GMC दीस रात ड्युटी करपी सेवाभावी कार्डियक तज्ञ दोतोर मंजुनाथ देसाय ऐन पिरायेंत गेलो. ताच्या नांवान GMCंत वॉर्ड सुरू केला. विश्वजितान वॉर्डाचें उक्तावण केलें. State in the country that gives free service to the people of the state of Goa, whether it is a stent, whether it is a pacemaker, whether it's a dual pacemaker, or whether a person wants to opt today, he can even opt for a leadless pacemaker, is the type of work that is being done in the Goa Medical College and in the state of Goa. I stand in front of you not as a health minister but also as a citizen who has benefited out of the Goa Medical College. Goa Medical College not only has treated the people of the state of Goa, I myself am a beneficiary of Goa Medical College,
Today with Dr. Guru Prasad and his whole team, the state is indebted to you for all the service that you put and what all you have been doing for the people of the state of Goa. Fraternity and people of the state of Goa also miss Dr. Manjunath Desai a lot. A person who was so committed and passionate about everything, and he would call back and he would check, if you tell him anything, that this is what is happening, what happened about it, is same. Not that our Dr. Amar also is there, Pankajam is there, Dr. Michelle is there, everybody is there, but all of you have actually created that environment, you have created that model, you have created that sensitive kind of a model that we have where you're totally committed and totally passionate about what you do for the people of the state of Goa. बार्देजांतल्या आकय कामरखाजन सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवाक बात्ता म्हूण बोवाळ. गांवच्या सगळ्या 14 बांयचें उदक सामकेंच आटलां. ऑक्टोबरांत तळ गाठला. झर बंद जाल्या. थळावे मिडिया मुखार. सरकारान आनी WRDन लक्ष घालचें. हळडोणचो आमदार कार्लोसय पावलो. उपाय काडिना जाल्यार कोर्टांत वचपाची तयारी. आतां सुएज ट्रिटमेंट प्लांट फाटल्या दिसांनी आमकां तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें की तेंच्यांनी तें आमची सायड जी उदकाची आहा ती STP चेंबर आनी पायपां आहा ती ब्लॉक करतले म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी ती ब्लॉक करूंक ना. तें उदीक चालूच पंपींग आवट करता आनी बांयचें उदीक आहा तें आमचें म्हाका दिसता सगळ्या आख्ख्या कामारकासान म्हाजें पासून घरचें पासून उदीक कमी जाल्लें आहा. Mold. What to do? I have to stay without bath. And hot season, you know what you feel without a bath. So it's terrible. I can't wash my clothes. Yes, few days, I can't wash my clothes. I can't have a bath. No drinking water. See, this spring, this has been always with water flowing. Now the water is dried here completely. Here people used to use this water for washing clothes, having bath and all. There is absolutely no water in this spring. This was a natural spring which never dried for years. हळडोणाचो आमदार कार्लोस म्हणटा मल निस्सारण प्रकल्पाचें काम थांबयना जाल्यार कोर्टान वयता. असेंब्लीन हांवें काडलो तेन्ना ते सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक कन्सेंट टू एस्टॅब्लीश म्हूण नाशिल्लें तेन्ना. म्हणल्यार स्टार्टींग करपाक हें कन्स्ट्रक्शन करपाक परमिशन नाशिल्लें. आतां म्हाका खबर आयली की बेगीन कन्सेंट टू ऑपरेट दिलें. ऑपरेट म्हणल्यार आतां चलोवपाक दिलें. चलोवपाक म्हणल्यार फटींगपण जालें. तुका बांदूं जायना आसलो जेन्ना. आतां कितें करून तुवें ऑपरेशन स्टार्ट करूं जातलें म्हणल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कसलें something wrong has been done by Pollution Control Board. I think it's a big fraud. We were testing this and we will definitely go to court and we will have to look at all these aspects and I will stand with the people because we cannot allow these kind of things to happen. प्रुडंटा खातीर हांव कामार खाजन म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. धनगर गवळी आदिवासी समाजाची स्वतंत्र अशी जीवनशैली. दसऱ्याच्या उत्सवांत हो अणभव येता. कारवार, जोयडा, तेरेगाळींत दसऱ्याक धनगराच्या पुर्वजांची भारावरवीं फुडाराच्या संकटा विशीं शिटकावणी. हें वर्स काळ्या वतांत गेलें. दुश्काळ पडलो. 2 वर्सां उरतलो. लोक उदकाक तळमळटले. मेळचें ना. 60 वर्सां फाटीं आयिल्लो तसो दुश्काळ म्हूण जाणटेल्यांची शिटकावणी. माझ्या रामायण रे रे जातडो बिन रामानुकरा दडो यारा रे माझ्या रामानु चांगला चमला 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 पॅरा एशियन गेम्सांत भारतीयांची घोडदौड चालूच. आतां मेरेन 58 पदकां जिखून टॅलींत 26 सुवातेर. भारतान 15 भांगरा, 20 रुपया आनी 23 कांशा पदकां पदरांत घेतलीं. जॅव्हलिन थ्रोंत सुंदर सिंगाचो विश्वविक्रम. ताणें F46 कॅटेगरींत 68.60 मीटर थ्रोन भांगरा पदक जोडलें. अंकुर धामाक दादल्यांच्या रक्षिता राजूक 1500 मीटर रनिंगांत भांगर.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात, प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.